हय पांडुरंग हो जो आसा आतां एक्सायजाचो विशय काडलो म्हणून आर यू हॅपी विथ द एक्शन जी आतां मेरेन जाल्या ह्या स्कॅमा भितर? ना म्हणजे प्रश्नच आहे हॅपी असं नाही पण समाधान असा की तो जे आम्ही फाटल्या दिसांनी उलयताले की तो एकटोच आसा काय आनी कोण आसा का म्हणजे एकटो मनीस ते करूं शकना. हे एक्शनींतल्यान क्लियर जाला जी सरकारान जी कारवाई केल्या तितूंतल्यान क्लियर जाला की हाय लेवलाचे ऑफिसरूय भितर इनवॉल्व आशिल्ले. हय सो म्हाका दिसता की आनी सगळ्यान बरी गजाल म्हणल्यार कितें की पयली फावट गव्हर्मेंट सिस्टमीन अशें जाला गजाल जेचेर आमी बरयलें बी की जितक्या करप्शनाचो हिशोब मेळ्ळो ताका तितके पयशे तेणी पयलीं वसूल करून घेतले आनी मागीर एक्शन घेतली. आमकां दिसलें की पयशे वसूल करता एक्शन घेना म्हळ्यार कितें कितें रे सगळें सेटींग काय कितें. तर ती सेटींग केन्ना क्लियर जाली जे दीस ते सगळे पयशे जेन्ना आयले भितर तिजोरी सरकार तिजोरी ते दीस तो LDC आनी 2 इन्स्पेक्टर ह्या दोगांची तिगांयची घरा धाडले. सो ही म्हाका दिसता एक बरी एक पद्दत हेतून हाडली गव्हर्मेंट सिस्टमीन की वसुली करपाची. नाल्यार खाल्ले पयशे पचतात न्ही तांकां मागीर ते पचोवंक दिवना ते पयशे वसूल केले तेणी. सो एक बरी गजाल तेतूंतल्यान जाल्या वायट अशें कांय ना भितर. जोएल आर यू सॅटिस्फायड विथ द एक्शन? टू थिंग्स. पयलीं तुज्या पयले विशय जो गोंयकार Yes, you want to talk on that, okay. Pramod, only one thing is when it comes to corruption sees no boundaries like region, Yes. religion, caste तसले कांयच I always say that corruption and illegalities are secular म्हणून. सेक्युलर हय, सो something. तितून भितर कांयच लागना. सो आनी इफ तुका तर एक इनइफेक्टिवनेस आसा वो लेझीनेस आसा वो काम करपाची ना तिंगाय तरी लागना तिंगाय तरी तशेंच आसतलें. सो इट इज ingrained in our system and we have to move forward with that. In that excise scam, which I said, okay, fine, आता सद्याक सगळें जाग्यार पडलो पूण द लॅक ऑफ सिरियसनेस वॉज क्लियरली विजिबल. रायट फ्रॉम डे वन देर वॉज नो सिरियसनेस. रिकवरी करपाची भरपूर टायम गेला. रिकवरी केली ती बरी आसा. इवन FIR register करपाक टायम घेतलो. आफ्टर द रिकवरी वॉज डन देर वर 3-4 days ऑफ रिकवरी. गव्हर्मेंट वॉज ऑर देर वर टॉक्स ऑफ वेदर देर शूड बी अ स्पेशल प्रोब आनी असलो प्रोब विजिलन्स प्रोब कसलो प्रोब सगळ्यो गजाली उलयल्ल्यो. आय डोंट अंडरस्टँड वाय देर वॉज नो अर्जन्सी. अरे येदो व्हडलो घोटालो येदो व्हडलो स्कॅम यू कांट जस्ट टेक इट लायटली. अक्युज्ड इज No, and Kishore सांगते प्रमाणे what is the guarantee that the scam is only 28 lakh rupees? yes. And in Who is fact, going to probe that? yeah, and in fact, you are putting a figure of 28 lakhs. पहिली teacher जावंक जाय how this figure is Arrived at. arrived at. Yeah. CAG मार्क दिल्यात हा. की सगळीच तुमची जी खातीं आसात एक्सायजाची जी सगळीं ऑफिसां हा. थंय तुमची चेकिंगाची ऑडिटींग सिस्टमूच ना. चुकल्या. लायसन्स आनी परमिट जी दितात ताजो सरकाराचे कांय चेक्स बॅलन्स ना. हे CAGचे क्लियर ऑडिटाक And रिमार्क्स आसा. ऑडिटान इतकें सांगलां की 6 years देर इज बीन कंप्लीट केवस म्हणून भितर सारको. आनी तुमी आतां एक्सायज कमिशनरान तेजेर रिस्पॉन्स दिवंक दुसरे जाय. प्रमोद सस्पेन्शनाचे जे म्हणटात पळय आमी सरकार ती एक्शन म्हणून प्रोजेक्ट करता बट सस्पेन्शन इज नॉट एन एक्शन. इट इज ओनली किपींग दॅट ऑफिसर ऑर स्टाफ अवे पेंडींग एन्क्वायरी. हय. आता तुम्ही पळया फाटली हिस्ट्री काढून पळया फाटली 20-25 वर्सांची सस्पेंड केल्ल्यो केजी विजिलन्सा कडेन गेल्यो तातूंतले कितले डिसमिसल जाल्यो. नॉट इवन 2%. हय. नॉट इवन 2% आर डिसमीस. तांची नोकरी वचना कांय जायना. 6 म्हयने तांकां 75% पगार मेळटा. 6 म्हयन्यांनी ते परत येतात. हम्म. आणि ह्या केजीचे आय एम शुअर हाजी व्याप्ती पळयत सगळे परत येतात. सगळे परत येतले. आता प्रश्न हो हा की आता सरकार म्हणटा की आमी पयशे परत घेतले. सुयश म्हणटा की ते सगळे जाण परत येतले. तूं म्हणटा की ही FIR खंय आनी चवकशी जातली काय कितें. मुख्यमंत्री सध्या म्हणटा की गरज पडल्यार विजिलन्साक दितले. सो अशें एका विचित्र परिस्थिती भितर आमी आसात जंय एटलिस्ट दीस इज नॉट एन एलेज्ड स्कॅम. I think this is an admitted scam. This is the situation about an admitted scam for the first time. सदांच आमी alleged scam म्हणून शब्द वापरतात. जे आमी आज उलयल्यात हांगा राउंड टेबलाचेर इज अबाउट एन admitted scam and that is the state of affairs right now.